मिसाची सुरवात एक सगळी आम्ही उभी राहूया. गायन गाऊया देवा तू आमचो ओरोम. A11 पान 5 A11 पेज 5. या मिसांत आमी मागुया काजाराचो वार्षिक दीस समोर उमतात. वेन्सली आनी कॅरन आनी तशेंच जुसे आंतोनियो आनी इदालिना ती 41st वेडिंग एनिवर्सरी समोर उमतात. तशेंच हे मीस आमी भेटयता क्रिस्तांव इनासियो विएगस हाच्या ओतम्या पासत ताचो 3ऱ्या वर्साचो उगडास. आनी तशेंच आमी मागता आपलो वाडदीस समोर उमता डॉमिनीक पेरेरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाड भावा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमकां दुसऱ्यांचें चिंतूंक आपयता. जायते फावटी आमी आपस्वार्थी जाल्या आमचेंच आमी चिंतलां, दुसऱ्यांचें आमकां पडोवन वचूंक ना. आमच्या शेजाऱ्यांत जावं आमच्या घरांत जावं आमी कामाक वेता थंय जावं आमचे शाळेंत. हे वेळार असल्या आनी हेर चुकींचो आमी उगडास करुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवन आमी म्हणुया, हांव पातकी सोद पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Go
प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, क्रिस्तांव इनासियो विएगस तुज्या पुताच्या मोन्नाचो आमी उगडास करता आनी तुजो मीत मेळ नाशिल्ले काकुतीन तूं ताका वेंगोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आनी तुज्या भोगतां सांगाती सासणाचें सूख ताका फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, झुजां आनी जोगणी तुमचे मदें खूंय थावन उपजतात. तुमचेच भितर झूज करतात त्या बोंदोण्या थावन न्हय. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटोच तुमी जिवेशीं मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमी जोडूंक पावनात तेन्ना तुमी तुमचे मदें झोगडी आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वोंदोण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. अविस्वाशी मनशानो, ह्या संवसाराची इश्टागत म्हणल्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळत. तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. देवान आमचे भितर ठिकाण करूंक आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रेमाशेन ओतरेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता. तें बेश्टेंच दिसता तुमकां. तरूय तो अदीक उदारपणान आमकां कुरपा दिता. देखून अशें बरयल्लें आसा, देव गोरविश्टांक जोळटा आनी खालत्यांक आपलें भलेपण दाखयता. अशें तर देवा मुखार खालतीं जायात, देवचाराचेर झुजात आनी तो तुमचे सुरशिलो पयस वेतलो. तुमी देवा लागीं सोरात आनी तो तुमचे लागीं सरतलो. पातक्यांनी तुमचे हात धुवात. दोन मनाच्या मनशानो तुमची काळजां नितळ करात. तुमची दुर्दशा पळोवन खंतीभरीत जायात आनी रडात. हांसचे सुवातेर रडात आनी कुशाल आसचे सुवातेर दूख करात. सर्वेस्परा मुखार खालतीं जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. देवाचें उतर. ओळखार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. आमचे लागीं देव उलयला. B1 पान 21, B1 पेज 21. Soles por acordes sangat.
उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया. B11 पान 28, B11 पेज 28. आमी दुसरो श्लोक गावचो. Sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, Usokatia, para voda, deva udor duce vere, dare loro, Civu gozom, rogliaro promo rogaio, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, sol esplorazzoi, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सगळ्यांचो मार्को पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. थंयचे भायर सरून जेसू आनी ताचे शीस गालिल्यांतले वेताले, पूण हें कोणाकूच गमलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतूच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. कफारनाऊंत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करतल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद ते करताले. मागीर तो बसलो आनी 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. उपरांत एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्याक एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागामी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणानो, आमी आमचें चिंतप वायट न्हय, आमी आमचें चिंतूंकूच जाय. आमी कितें करतले, कितें न्हेसतले, कितें खातले, आमच्या फुडाराचें कितें करतले, खंय कामाक वेतले, खंयच्या दोतोरा कडेन वेतले, आमी पिडेन पडत जाल्यार आमी चिंतूंकूच जाय, आमची काळजी घेवंक जाय. पूण जरी आमी आमचें चिंतां तेन्ना आमी तर दुसऱ्याची बेपरवा कोत्ता वा दुसऱ्यांक खाला घालून आमी आमकांच वयर काडटा जाल्यार तातूंत कितें तरी सारकें ना. आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आपल्या मरणाची खबर करता, कशे भाशेन आपूण मरतलो, कशे भाशेन 3 दिसां उपरांत आपूण जिवन जातलो, ती खबर तो आपल्या शिसांक सांगूंक प्रयत्न करता. पूण तांकां तें समजना आनी तांकां तें आयकूंक इंट्रस्टूय ना. जेजू तांकां आपणाची मरणाची खबर सांगता जाल्यार ते एकामेका लागीं वाद विवाद करतात, कोण व्हडलो जातलो, आमचे मदें कोण व्हडलो, सगल्यावन पयलो कोण, ताचे ते विवाद करतात. घरा पावतोच कफारनाऊंत जेजू तांचे लागीं विचारता, वाटेर तुमी कसलो वाद विवाद करतल्यात, आनी ते ताका सांगतात. म्हळ्यार जेजू कितें तांकां सांगूंक सोदतालो, इतली म्हत्वाची गजाल तांकां सांगूंक सोदतालो, ताचेर तांचें मन वचना. ते आपणाचें चिंतात आनी आपणाचें चिंतात तेन्ना लेगीत फकत एकलो शीस आपलेंच चिंता, दुसऱ्याचें न्हय, ताका सोकला घालून आपूण पयलो जातलो अशें ते चिंतात. पयल्या वाचपान जाकोबाचे चिटींत आमकां मेळटा, झगडीं झुजां
कित्याक जातात अशें तुमकां दिसता? कित्याक आमी आमच्या मनांत आमकांच पयलीं घालता आनी दुसऱ्यांक खाला उडयता. सुरवातेक हांव तुमकां सांगतलों ते भाशेन आमचें चिंतप वायट न्हय, पूण जेन्ना दुसरीं मनशां आमचे सोर भोंवतणी आसतात तेन्ना आमी तांचेंय आमी चिंतूंक फावो. तांकां खाला घालून आमकां वयर काडप तें सारकें न्हय. कोणूय आमकां कितें सांगूंक येता तें आयकोन आसतना आमचेंच कितें आसा तें आमी तापोवप तेंय सारकें न्हय. जे भाशेन जेजू सगळें जालें. जेजू एक तांकां सांगूंक सोदतालो पूण तें आयकुनूच घेवंक तयार नासले वा तांकां तें समजनासलें. ते आपलेच चिंतताले आनी आपणाकूच वयर काडूंक सोदताले. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना जंय आमी वावर करता, जंय आमी जियेता आमच्या घरांत, थंय आमी दुसरे मनीस आसात म्हूण आमी जागृताय दवरुया. तांच्यो गरजो, तांकां कितें जाय तेंय आमी आमच्या मनांत हाडुया आनी तांकां भायर रावून आमी आमकांच वयर काडचें न्हय, पूण अदीक जाल्यार तांकां कितें बऱ्याक पडटलें तें आमी करूंक आमी देवाचो आदार ह्या मिसांत मागुया. बिठोरेंग आमी गायन गावया. C3 सर्वेस्वरा मानूनगे पान 42. C33 पेज 42. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनोकणीक मोहिनी आमच्या याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर वंदन. कोणवाल्या बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनर्जीवन जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हो ताचो वाक्काणणेचो आनी फारीकपणाचो योद्न मोयपासान मानून घे आनी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या क्रिस्तांवां तुज्या पुताक मोहिमेवंत जिविताक उठूंक फावो कर. तुज्या पुता
जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षा आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवणपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरनिपात करतात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोल. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी उडो खाता आनी एकाचेंतले पियेता. कितले फावटी तूं वैभवानीचो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा क्रिस्तोवांक एनासिओ वेगसाची काकृत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो
तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टावतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे बागेवन धर्मदूता आनी सरकारी कामार उरल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोलुंडारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी हे वेळार व्हडल्यान म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पयस जावं चे रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां न्हय सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटलेले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या गार्जान शेवताना आमी गायन गावया D35 परमेस्वर म्हाका चोरयता पान 60 आनी 100 D35 पेज 66 Por
आयज हांगा उबो रावन हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जुआंव गोंसाल्वीस हाका जाणें येवन ही मिसाची बॅट समरमल्या ताच्या सोयऱ्यांचें मीस हें नवोच पाद्री तो सगळीं ताका जॉन म्हणटात बट ताचें खरें नांव जुआंव गोंसाल्वीस बरे भशेन प्रवचन केलां बरें उमेदीन हें मीस समरमलां आनी आतां पोस्टेड सेरावली इगोजें पिलार सायबीणचे इगोजेंत आमी बरें आवडटां आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद तुजेर मागता आमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर तुका दिनवास आनी तुजें मुण्यारपण बरें वचत म्हूण आमी वचूंक आमचें मागणें सदांच तुजे पासत आसा. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा देवा, क्रिस्तांवां आमच्या भावाक ह्या संवसाराक अंतरून गेलो. आमी ताका भेटयल्ल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सोर पाटकांतलो निवारून नितळ करूं आनी पुनर्जिवणपणाचो संतोश सासणाक भोगूंक ताका व्हर. हो उपकार आमी मागतां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. K4 पेज 141.